शिरोड्या जाल्ल्या पहिल्या राष्ट्रीय चियर रिडिंग सर्तीत गोंयासयत 4 राज्यांनी वांटो घेतिल्लो. सर्तीत वांटेकार जाल्ल्या गोंयच्या टिमीन बरी कामगिरी केली. गोंयच्या शाळांनी चियर लिडिंग शिकोवचें अशी सुचोवणी आदलो शिक्षण मंत्री सुभाष शिरोडकारान केली. शिरोडा वाठारात जाल्ल्या 5व्या राष्ट्रीय चियर लिडिंग सर्तीत 4 राज्यांनी वांटो घेतिल्लो. आदलो मंत्री सुभाष शिरोडकारान ह्या सर्तीचे उक्तावण केले. अमेरिका आणि जपानात सगळ्या शाळांनी चियर लिडिंग शिकयतात असे शिरोडकारान सांगले. जपान सारख्या देशात खूप मोठ्या प्रमाणात खेळ खेळवतात आणि म्हणूनच आमकां दिसले जेन्ना बाब गोमिश आसा पळय न्ही आवश्यक म्हणून की आजकाल जर मुख्य सूत्रधार कोण जर जाय तर बाब गोमिश. Today when we have Andhra Pradesh, Punjab, Gujarat, there are so many participants from Goa and that makes me feel very very proud. गोयच्या चियर लिडिंग पंगडान या सर्तीत बरी कामगिरी केली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. करमळे ब्रह्मपुरी गोमंतेश्वर मंदिराच्या मंडपाचो स्लॅब राती कोसळ्ळो. सुमार 8 ही गजाल घडली. 3 कामगारांक मार लागलो. 2 मेडिकलात घाले. मात तेन्नाचे तेन्ना जेसीबी घालून रातोरात स्लॅब कडेक काडिल्ल्यान कोणाच्याच जिवाक बरें वायट जालें ना. सुपरवायझर आनी कॉन्ट्रॅक्टराक पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात. काणकोणचे बिल्डिंगेची घडणूक चर्चेत आशिल्ल्यान लोक चडूच काचाबूल जाले. सांजे मेरेन साटीर 31 कामगार आशिल्ले. तांचो वेळ बरो. पोन्ने गोंयाक करमळे गोमतेश्वर मंदिराचो सध्या मंडप बांदप चल्ला. शेनवारा राती मंडपाचो स्लॅब अकस्मात कोसळ्ळो. सांजे उसरा मेरेन सायटीवेले 30 कामगार काम आटपून भायर सरिल्ले. तांचो वेळ बरो. 3 जाण सायटीर आशिल्ले तांकां हो स्लॅब पडटना मातसो लागलो. एकल्याक किरकोळ जाल्यार मातसो चड मार लागिल्ल्या 2 मेडिकलात घाले. तातूंतल्या एकल्याक डिस्चार्ज दिलो. बांदकामात घाळपणा केलो म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर आनी सुपरवायझराक पोन्ने गोंयच्या पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात. स्लॅब कित्याक कोसळ्ळो हाची चवकशी चल्ल्या. सध्या मंडपाचें काम बंद दवरलां. हालींच काणकोणा घडिल्ले असलेच घडणुकेक लागून सगळे सादूर जाले. रातोरात जेसीबी हाडून स्लॅब कडेक काडलो. घडणूक शेनवारा राती 8 घडिल्ली. आयतारा फांतोडेर म्हणल्यार 2 जेसीबी घालून स्लॅब निवळ केलो. फायर ब्रिगेड आनी 108 अँब्युलन्साय फांतोडेर मेरेन सायटीर आशिल्ली. पुलिसूय आशिल्ले. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण कोणाचेच जिवाक बरें वायट जाल्लें ना. करमळेच्यान आमचो रिपोर्टर दिनेश करपे. मळ्यांतल्या मारुतीची जात्रा चलता. आयतारा फांतोडेर सावन शेकड्यांनी लोकांचो तेल घेवन मारुतीच्या दर्शनाक लायनी लागिल्ल्यो. उत्तर गोंयांतले हे मारुतीचे मोठे देवस्थान म्हणून ही जात्राय फामाद. जात्रा गडार आनी जात्रेची पुराय फेरी सकयल मळ्यान भरता. ह्या देवळाच्या लायटीचो झगमगाट गडार सावन सकयल मळ्यांतल्या तळ्या मेरेन पावता. जात्रा 1 दीस मात फेरी 2-3 दीस उरता. पळयात मळ्यांतली मारुतीची जात्रा.
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.